तुझे पात्रांनी नाही मोगान पाचे सोम्या तुका हसना वाचे आगे मोठे आम्हा सर्वांचे महिमा तुका बापा महिमा ख्रिस्ताराया महिमा पाराक्लिता महिमा त्रिएकेवा महिमा तुका बापा महिमा ख्रिस्ताराया महिमा पाराक्लिता महिमा त्रिएकेवा मुकाल बमंबईनो यमिसाक जायती त्या समासात देगन वाचून सांगताय का देवान केल्या उपकारांगर गामीस पेटयतात नेनेट डिसोजा सांबाजील वाडो प्रेसिल्ला आणि वेरोनिका मदर तेरेजा वाडो रिमल आणि रेचल आणि रोशेल पायस सेंट ॲग्नेस वाडो डोनाल्ड आणि प्रिया सल्टन आणि कुटाम सांजोकीम वाडो एस्तेल पिंटो जल्मादिस क्रिस रायवाडो शॉन पिंटो क्रिस रायवाडो घरच्या अल्मोगती मिस्तिता जेसन मिनेजेस पॉम्पेवाडो क्रिस्टीन आणि लुईस मिनेजेस अंचत्म्याग मिस्तिला फेलिक्स मिनेजेस लुट्सवाडो लूसी पिरेरा चत्म्याग मिस्तिला मिशेल पिरेरा संताग्नेस वाडो घरच्या अल्मोपसोत मिस्तिता एवलिन मिनेजेस सांपावलवाडो सेवरिन आणि जोसेफ डायस अंचत्म्याग मिस्तिला सुजा डिवाइन मर्सी वाडो इजाबेला अगस्टिन मौरिस प्रेसिल्ला वेरोनिका मदर तेरेजा वाडो फ्लोरिन डिसिलो जत्म्याग मिस्तिला स्टीफन डिसिलो आणि कुटाम सेक्रेटाट वाडो आणि आज क्रिस्म मेळच्या सक्कड भुरग्यांच्या त्या समागतीरी हे बलिदान आमी भेटयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसो मोगाचनो एक कुटाम जावन समयाच्या पवित्र येवकारिस्तान भाग घेवंक ताचे उतर आयकूंक ताची कूड सेवंक आनी ताची सकत जोडच्या आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागता प्रत्येक रितीन समयाच्या जेवणाचो मिस्तेर संभ्रमूंक तिरावणेचो सक्रामेंट दिवंक आनी पवित्र आत्म्याची कृपा आमचेर मागोवंक आयिल्ल्या आमच्या मोगाळ गवळी बापांक मोगाचो येवकार मागता आज आमकां वर्त्या संतोसचो दिवस 6 दिसांच्या तयारे उपरांत तिरावणेच्या सक्रामेंटाद्वारी पवित्र आत्म्याची मोर आनी देणी आमचेर घेवच्याक सांगाता जंगल्या ह्या सक्रामेंटाद्वारी आमचो भावार्थ तीर जावन तो हेरांक परगटोवंक आदार लाभता हो संस्कार आमकां भावार्थाची सतां गुंडायेन समजोवंक आनी ती हेरांक परगट करूंक कृपा दिता ह्या सक्रामेंट मेळच्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं एक भावार्थी जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जाता ताका मेळिल्लो भावार्थ धैर्यान परगट करूंक आदार लाभता आज प्रत्येक रितीन तिरावणेचो सक्रामेंट स्वीकार करच्या आम्हा सर्वां पासत मागा जाय म्हूण विनंती करता पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आमची क्रिस्ती जिवीत बरोवन क्रिस्ताचो खरेपणी पाटलाव करच्याक आनी आमकां मेळिल्लें मिसांव धैर्यान मुखार सून व्हरच्याक आनी कृपा मेळोवन दी म्हूण ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागा भावानो भयणीनो आनी प्रत्येक जावन तिरावणेचो संस्कार घेवंक तयार जावन आयिल्ल्या मोगाच्या भुरग्यानो आज व्हरतो दीस पवित्र सभेक पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब पेंतेकोस्ताचो आयतार म्हणून नांव वाडला आज आमी पवित्र आत्मो अपोस्तलांचेर जेजूच्या शिसांचेर आनी मोरयेचेर
देवुल्लें तें फेस्त व्हडलो संभ्रम पवित्र सभेंत आज जावन आसा. आमी हांगासर दोडतो संभ्रम एक हें फेस्त पवित्र सभेंत भोव व्हडलें फेस्त तें आचरण करता. आनी ह्या फेस्ता दिसा पवित्र आत्मो कशें आपोस्तलांचेर मोरयेचेर देवल्लो तो पवित्र आत्मो तोच पवित्र आत्मो आज मोगाच्या भुरग्यांनो तुमचे थंय येता. कसो तो पवित्र आत्मो जेजूच्या शिसांक संपूर्ण बदलावण हाडूंक तो शकलो तशेंच तुमचे थंय ती बदलावण येजे. बदलावण आतां सांगिल्ले प्रमाणे भावार्थ थीर सांबाळूंक बरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक आनी बऱ्या क्रिस्तांव जिणये मुखांतर आमी क्रिस्तांव म्हणून येरांनी वळखोवच्या बरी बरी देख आमचे तावन येरांक मेळचे तसलें जिवन तुमचें जायचें. आमी तुमचे खातीर मागता तुमी पवित्र सभेंत एक वर्तें मिसांव जारी करूंक पवित्र आत्मो आज तुमकां विंचता, तुमकां तो मागता, ते लायता आनी तें मिसांव जारी करूंक तोच पवित्र आत्मो तुमकां कृपेन भरून दी, धैर्यान भरून दी, तुमच्यो मोती उजवाडावन दी म्हणून आज आमी प्रत्येक तरान तुमचे खातीर मागता. भावानो भयणीनो हे मिसाचें बलिदान आमी फोव त्या तरान भेटोवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून देवाची काकुळटांनी बोगसांनी मागया. सांगता म्हणया हांव पाती आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसत बगेवन सुद्दां जावंक पार मोरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरीफपरा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्व पदवेदार बापा, आयच्या दिसाच्या दबाजीक संभ्रमा वरवीं सर्व देशा आनी लोकां मदें विस्तारलेले तुझे परजेक तूं पवित्र करताय. युगांक पृथ्वीचेर पवित्र आत्म्याची देणी सुबामपणी वत आनी जें काम शुभ वर्तमानाचे परगटणेचे सुरवेक तुवें अजापांनी घडोवन हाडले, तेंच दयाळपणी आमच्याय काळार पवित्र आत्म्यान भरलेल्या भावार्थ्यास उदेशी फुडें वर म्हूण आमी मागतांव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. धमदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. पेंतेकोस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसता ते सोमेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळोन आसले. तेदवा एका दिसाने कठीण जड वारें आयिल्ले बरी मळबारतावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसले त्या घरांत भरलो. तो व्हळ तांकां दिसल्यो उज्या सारको जिबो. त्यो विविंगड जावन तांच्या मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाच्या सक्ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतले हर एक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयिल्ले ते आसले. हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जमो एकठांय जाल्लो आनी तांणी उलयल्ले हर एकल्याक आपआपले माय भाशेन आयकताले देखून लोक सकट तटक जालो. ते शर्मेले आनी विस्मीत जावन म्हणाले, पळया हे उलयतात ते समेस्त गलिलाकार न्हयवे? तर आमच्या मदल्या हर एकल्याक ते उलयतात ते आमचे माय भाशेन आयकता तें कशें? आमी हांगा आसांव पार्थियांतले, मेदियांतले, एलामांतले, मेसापोतेमियांतले, जुदेयांतले, कप्पादोसियांतले, पोंतुसांतले आनी आसियांतले, फ्रिजियांतले आनी पंपिलियांतले, इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमांतावन सयत आयिल्ले. जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयिल्ले वारस मेळिल्ले क्षेत्रांतले आनी अब्रिस्तानांतले सयत तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशयान ते सांगतात ते आमी आमच्या माय भाशेन आयकता. देवाचे उतार हे. सर्वेस पोरा आनी संसाराचे रूप तूं नवे कर. दार तुझ्या आत्म्या सर्वेस पोरा आनी संसाराचे रूप तूं नवे कर. आत्म्या मुजा सर्वेस पोराक नावा सर्वेस पोरा मुजा देवा कितलो तूं वरतो. महिमेन आनी वैभवान भरलोलो प्रकाश भरीत माथान नेसलोलो. दार तुझ्या आत्म्या सर्वेस पोरा आनी संसाराचे रूप तूं नवे कर. पृथ्वी तुवें तिचे बुन्यादीचेर बांदून हाडल्याय. ससनाच्या ससनाक ती थीर घट केल्याय. माता परी दर्यान तिका पांगून धरल्या.
खंयचे पर्वत दोंगर उदकांत बुडोवन आसा दार तुज्या आत्म्या सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर फालक्यांनी जरी तूं फुटाश्यो करताय गुड्या दोंगरा मदल्यान त्यो वाळयताय तांचे पगलेन मळबा वयली सुकणी आपले घोंटेर बांदतात रुखांच्या खांद्यांचेर बसून गायन करतात दार तुज्या आत्म्या सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर दार तुज्या आत्म्या सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयलेल्या पयल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा विणे कोणी मनीस जेजूस सोमी म्हूण सांगूंक सकना आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मो ती दिता सवाय वेगवेगळ्या ताराची आसा पूण एकच सोन्याची आमी सेवा करता कामी वेगवेगळ्या ताराची आसात पूण समेस्तातय सर्व कामां जारी करता तो देव एकलोच हर एकल्यातय दिसून येता ती पवित्र आत्म्याची देणी समेस्तांच्या आदाया पासून म्हूण दिल्यात कुडीक जाल्यारी सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सव सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात तेंच परी क्रिस्तांतय घडटा आमी समेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जनांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्यातय पवित्र स्नान घेतला आनी एकच आत्मो आमकां समेस्तांक पिवानसो दिला देवाचे उतार हे तुका
नसल्यार तुजो इरादा तूं सकल मेळले भिजय सकल सुकले थांबय सकल गायले वागय सकल गरजले शेक सकल गरजले वाटे पती आड गेले लाभय तुझा भावत्या तुझे आशीर्वाद केल्या पवित्र तुझी साथ देणी लाभय गुणाचे फूल लाभय आमकां बरेपण भावय सुद्धा सासनाच्या जय 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 दुनिया देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्र सौम्या तुझा सर्गी बापाचो आयलोय दाखोवन तूं मोगताचो सौम्या तुझो जिवीत दिवचो सर्वां स्पिरितान भरचो जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रात्म्या सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो जुवां परमाणे आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता तो पवित्रत्मो तुमकां सर संगती शिकयतलो जेजून आपल्याशी सांग म्हळें तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश तुमी पाळटल्यात तवळ हांव म्हज्या बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवे सदांकाल रावतलो जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे ते वस्ती करतले हांव म्हजो मोग करिना तो म्हजे उतार पाळिना तुमी आयकात ते उतार म्हजे न्ही बगार म्हाका पाठयल्ल्या म्हज्या बापाचे तुमच्या संगात आसतानाच हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां पूण म्हजे नवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो तोच तो पवित्रत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उडासाक हाडटलो देवाचे उतर हे
Ati manadik Dr. Luis Paul Goli Bapanom Mogal Yazak Bavanom Mogal Bhavabeninom आणि आईच्या दिसान क्रिसमसो सक्रमेंत काणग्यूंक घेवंक आयती जाल्ल्या मोगाळ भुरग्यांनो चेडवां भुरग्यां लागीं एक सवाल क्रिस्म म्हळ्यार कितें सांगात जाप दिवेत व्हडल्यान चर्च्या लागीं सवाल सक्रमेंत कितले आसात तुमच्या पप्पा मम्मीक येदोळपर्यंत कितले सक्रमेंत मेळ्ळ्यात खंयचे ते आज कसली परब आमी आचरसितांव पेंतेकोस्त शब्दाचो अर्थ पेंतेकोस्त शब्दाचो अर्थ कितें meaning of Pentecost 50th day 50वो दीस आज आमी पेंतेकोस्त परब पवित्र आत्मो धर्मदूतांचेर आनी मरयेचेर देविल्लो दीस आचरसितांव आमकां क्रिस्तांवांक हो दीस पवित्र दीस आनी भोव आपुरबायेचो दीस ह्या दिसा पवित्र सभेचो जल्म जालो birthday of the Holy Mother Church आनी अशें आसता हो दीस निजाय की वर्तो दीस भागी दीस आनी ह्या भागी दिसान आमच्या भुरगेजेंत नूरा हदमेद भुरगीं पवित्र आत्म्याक ताची देणी ताची बेसावां आनी ताची फळां तुमी काणगेतात अशें आसता एक नीज घडीत तुमचे मुखार दवरूंक आशेता एक व्यक्ती भोव लोक मोगाल तो आपल्या पतीन तशेंच सौगा भुरग्यां संगीन भोव संतोशान कुटुंबा जीवन जियोवन आशिल्लो त्या कुटुंबांत देवास्पण आशिल्लें भुरगीं संतोशान वाडोवन आशिल्लीं पूण थोड्या तेंपा उपरांत वायट चलीच्यान इश्टां सांगाता मेळोन हो व्यक्ती आमल पिवण्याक गुलाम जाता बरो आशिल्लो बरो जाता प्रख्यात आशिल्लो कुख्यात जाता जाणारी आशिल्लो नेणारी जाता ग्रेस्त आशिल्लो दुबळो जाता लूट लढाई मारामारी बेबदेपण ताच्या जिवनांत सदांची जाता सांजेर घरा येताना भुरगीं भियान कुडांत लिपून बसतलीं पतीन भियान घोवा लागीं सडेत उलयनातलीं अशें आसता एक दीस लेखावर तें अमल पिवन चरणडेन पडटा आनी शेजारी एक इश्ट
ताका उखलून आस्पत्रेक व्हरून भरती करता. थोड्या दिसानंतर तो बरो जाता आणि तो इश्ट ताका एक पवित्र जाग्याक रेतीरेक आपोवन व्हरता. रेतीरे वेळा देवाचे उतर आयकल्या नंतर पवित्र आत्म्याचे बेसावून मागिल्ल्यानंतर ह्या व्यक्तीची जिणी बदलता. पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन तो भरता. एक नवी व्यक्ती जावन परत आपल्या कुटुंबाक सांभाळूंक पवित्र आत्मो त्या व्यक्तीक जाय जाल्ली कृपा आणि आशीर्वाद फावो करता. तसो अनेक इश्ट ताचे लागीं सवाल विचारता. ही बदलावण तुजे तावन खंय तावन आयिल्ली? तुवें कशें आमल पिवनचें सोडलें? तूं कसो एक नवी व्यक्ती जालोय? तो म्हणटा, पवित्र आत्म्यान म्हाका स्पर्श केलो, पवित्र आत्म्यान म्हाका आपडलो, ताणेंच म्हाका नवो जीव दिलो आणि म्हजे थंय त्या आत्म्यान बदलावण हाडली. गवळी बापान प्रस्तावा वेळार आमकां सांगलें, पवित्र आत्मो आमच्या जिविताक बदलावण हाडूंक कारण जाता. आमकां नवें जिवीत तो फावो करता. मुगाचनो आज पवित्र आत्म्याची परब आमी आचरता. अशी आसता पवित्र आत्मो आम्हा समेस्तांक तीच बदलावण हाडून दी. आमकां नवें जिवीत तो दिवन दी. पवित्र आत्मो जावन आसा देण्यांचो दातार आणि आमची भुरगीं क्रिसमसो साक्रामेंत घेताना पवित्र आत्मो तुमकां 7 देण्यांनी भरता. जणवायेचें देणें, बऱ्या बुद्धीचें देणें, जिवितांत जाय जाल्ली समजणेचें देणें, बरा गिन्यानाचें देणें, आमचो विश्वास धर्म सांबाळूंक भक्तीचें देणें आणि देव विरांतीचें देणें पवित्र आत्मो तुमकां फावो करता. ह्या 7 देण्यांक लागून सारकें आमचें जीवन स्पंदन जाता जाल्यार आमच्या जिवितांत त्याच पवित्र आत्म्याची 12 फळां आमकां फावो जातात. सांत पाऊल गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आत्म्याच्या फळांची वळख आमकां तो दिता आनी म्हणटा, आमचे थंय मायामोग, बरेंपण, निश्कळपण, संतोष, विश्वासपण, मनसुगी, समाधान, शांती, सुस्तीकाय, स्वधमन आणि उदारपण आणि दयाळाई आसूंक जाय. आत्मो आमचे जिवीत ह्या फळांनी रुता करून दी आणि देवाचे राज जोडूंक आमकां जाय जाल्ली सकत आस फावो करूं. पेंटेकोस्ट आमची जिणी बदलिता. आमची जिणी बदलून पवित्र आत्मो ताच्या सत्तेन आमकां तो भरता. अशें नवें जिवीत आमकां दिता. हे आमी 3 रितीन समजवेत. पयलें जावन पेंटेकोस्ट आमकां जीवन दिता. जिवान आमकां तो भरता. धर्मदूत, जेजूचे शिश्य,
जेजूच्या मरणानंतर भियान दारांदांपून भितर बसून आसले तांची सर्व योजना कोसलोन गेल्ली तांचो फुडार शून्य जाल्लो अशें निर्जीव ते जाल्ले पूण पवित्र आत्मा आयिल्लेंच ते जिवान भरतात धैर्यान भरतात आनी जीवन क्रिस्ताक उक्त्यान परगट करूंक मुखार वेतात अशें पवित्र आत्मो तांकां नवो जीव दिता पेंतेकोस्त आम्हा सर्वांक नवो जीव दिता दुसरें जावन पेंतेकोस्त सत्तांकी एकवट करता पवित्र आत्म्यान भरिल्ल्या धर्मदुतांनी कोणाक भियेन आसतना जेरुसलेमेक आयिल्ल्या लोकांक वेगवेगळ्या गांवच्या लोकांक वेगवेगळ्यो भासो उलोवच्या लोकांक देवस्तुती परगट करतना तांचे तांचे भाशेन तांकां समजलें म्हूण आमी देवाच्या उतरांत आयकता अशें म्हळ्यार त्या दीस पवित्र आत्म्यान सक्कड लोकांक एकवट केलो जीवन क्रिस्ताक पळयल्ल्या धर्मदुतांक क्रिस्तानच बदलिलें पवित्र आत्म्यान तांच्या जिणयेंत बदलावण हाडली आनी एकवट आयलें तांकां एकवट दिलो अशें आसता पवित्र आत्मो विभाजन हाडिना कुटुंबान जावं फिरगजेन जावं समाजेन जावं तो एकवट दिता तिसरें पेंतेकोस्त आमकां मुखार वचचें करता पवित्र आत्म्याच्या येण्या वरवीं धर्मदूत बदलले नवे व्यक्ती ते जाले धैर्यान ते भरले तांकां दैवीक जणवाई फावो जाली हे वरवीं तांकां मुखार वचोंक एक वाट लाभली तांच्या जिविताक उजवाड लाभलो आनी सर्व देवाची विचित्र जणवायेन भरले आनी ते उलोवंक लागले अशें तांची जिणी बदलता पेंतेकोस्त आनी आमची क्रिस्तांव जिणी सुरविल्ले क्रिस्तांव भावार्थी तांचें जीवन आनी तांचो भावार्थ आमचे मुखार आसूं पेंतेकोस्ताची जिणी क्रिस्ताचे पुनर्जीवन जावन शिसांक मेळ्ळ्या देण्या लागीं देण्या सर्वेन तांची ती जिणी विश्वासपणाची ती जिणी निरंतर आमचे मुखार दवरूंक आमी प्रयत्न करया पवित्र स्नानांत देवानी आमचे मदें एक नवो सल्लो जाला मोगाचो नवो उपादेश आमच्या काळजांनी खंचला आनी ह्या संसाराचे लुवणेच्या कामांत आमचो वावर सस्ती जाता देखून 3 विशय आमच्या मतींत आमी दवरून काण घेवया पयलें जावन देवा कडेन संबंध रिलेशनशीप विथ गॉड भुरग्यांनो मागणें साक्रामेंताचें आचरण आयताराची देवस्तुती देवाच्या उतरांचो अनुभव जोडूंक हातेरां जावन आसात मागण्या मुखांतर देवा कडेन आमी संबंध आमचे थंय ना जाल्यार आमची जिणी बेकार आमची जिणी व्यर्थ आमच्या जिणी कसलेंच मिनींग आसना मागणें
आमच्या काळजांत हांव उपसून दी अशें देवाच्या मोगाचो अनुभव आमकां फावो जावं. दुसरें जावन आमची वैयक्तीक साल समकण. सांत पावल कोरिंथांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अशें सांगता, देवान आमकां वेगवेगळी एक एक देणी दिल्यात. त्या देखून आमची जिणी, आमची वैयक्तीक जिणी, जिणेची साल समकण सारकी करूंक जाय. पवित्र आत्म्याच्या कांतारांत आमी म्हणटा पवित्र आत्म्याक जे कितें सुकलां तातूंत तूं जिवीत भर. जे कितें घट जालां तें तूं मोवाळायेन भर. कितेंय तरी आमचें तें आसा तें तूं कान उडय. कितें पाड आमचें तें आसा तें तूं कान उडय. अशें आसता आमच्या वैयक्तीक जिवितांत खोटी चिंतना आमी पयस करूंक जाय. सांगातास राग, मोसोर, हगे, स्वार्थ, हंकार भरिल्ल्या काळजाच्या बुळारांत देवाचो आत्मो रिगोवन दी म्हूण आमी आज ताका वाट दिवंक जाय. अशें बरी क्रिस्ती जिणी जियोवन दुसऱ्या लोकांक आमी क्रिस्तांव म्हणलें एक आदर्श जीवन आमी जिये जाय. तिसरें जावन देवान आमकां एक मिसांव दिलां. हर एकल्याक की देवान एक मिसांव दिलां आनी तें मिसांव पवित्र आत्म्याच्या कृपेन सांबाळूंक आमकां सोम्यान जबाबदारी दिल्या. माया मोगान पिडेस्तांक, कश्टतल्यांक, निर्गतिकांक आदार जावचें एक मिसांव. खंयसर आमी वावर करना सांगी, खंयच्या इस्कोलान आमी शिकोवना सांगी, थंयसर माया मोगाचें भीम आमचें एक मिसांव. देवान दिल्ली देणी आनी आशिर्वादां निस्वार्थपणी एकामेकाक वांटून दिवचें मिसांव. अशी आसता हर एक दीस ल्हानशें मेट काडून बरें जिवीत जिवोवंक आमी प्रयत्न करया. मोगान भरिल्लें, मोगाचें उतर उलोवन आमची जिणी आमी मुखारसून व्हरूंक जाय जाल्ली कृपा आयच्या दिसा आमी मागया. मोगाळ भुरग्यांनो, आज आमी तुमची पप्पा मम्मी पोदोर्न मोदोर्न आनी ह्या साकभाव धार्मीक भयणी तशेंच ह्या फिरगजचो लोक तुमचे खातीर मागता. पवित्र आत्म्यान भरिल्ली ती जिणी वर्त्या रितीन सांबाळूंक पवित्र आत्म्याची साथ देणी तुमकां फावो जावं. तुमचें जिवीत सांबाळतना तुमच्या जिवितांत जावन ती पवित्र आत्म्याची बारां फळां तुमकां अनुभव करूंक जाय जाल्ली सकत आनी कृपा देव तुमकां फावो करूं. क्रिस्म कणगेंच्या सर्व भुरग्यां लागीं हांव विनंती करता, आमी उबे रावून परत्यान तें पवित्र आत्म्याचें कांतार भक्तीन गावया आनी परत त्या पवित्र आत्म्याक आमचे ते येवकार मागया. दया कर भुरगीं उबे रावा. हात जोडून आमी दोळे आमचे धांपून पवित्र आत्म्याची बेसांव आमचेर मागया. पवित्र आत्म्या ये देवो आनी फांकाय सर्गिता उजवाडाचे
तुझे की येतून बापा झोपल्याच्या येतून दाता देण्याच्या येतून दिव्या कालसाच्या उज्वंदारा बऱ्या आत्म्यातून तुमसऱ्या स्वाधिकार्या विशेवा शेवटुवा उरतेल्या सावळी ओतान सुपेल्या उज्वंकरी रडतेल्या ये उज्वाडा सर्व संपो बरे आत्मे परिपूर्ण दुःखापात्ये तेल्याचे नामन शाथै इल्ले वाईटान पडनासले नसल्यार तुझो इरादा तू सकळ मेळले ही सकळ सुकले तांदय सकळ येले बागय सकळ चाले शेत सकळ तण झाले वाटे करती आड गेले लाभय तुझ्या आवरत्या तुझे राशेवन पातेल्या वाटे करती आड गेले लाभयशे गुणाल शिंपून लाभयांका बरे मों पावय सुका ससनाच्या आता प्रारंभ जाता हांगासर आसले भुरगीं तयार जावंक आयल्यात भुरग्यांनो तुमचे कडेन आतां विसाची सवालां तुमकां बाप्तिस्माच्या दिसा विसारली आनी तुमच्या नांवान तुमच्या पोटोन मोदनीन आनी आवय बापायनी जाप दिली आज तीच सवालां तुमकां विसारता तुम्ही समजून ती जाप दिजे त्या प्रमाणे तुम्ही जियेचे भुरग्यांनो चैतनाक त्याच्या सगळ्या करण्याक आनी बोलवण्यांक तुम्ही पाठ करतात की तुमच्या भावाच्या लक्षांत दिसता सर्व दुर्जना पापाक सगळ्या तुमच्या रसणाराक तुम्ही सत्पंतात की जेसू क्रिस्ताचो एकलोच पूत अवकार मोरयेलो जल्म ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका रिके केलो तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला ती आमच्या सोम्याक तुम्ही सत्पंतात की पवित्र आत्मो सर्वेस्पर आनी जीव दातात पेंतकोस्ता दिसा धर्मदुतांचेर आनी मोरयेचेर देवुरलो तो आज तुमचे तें तिरावणेच्या संस्कारा मुखांतर खरीत भाशेन येता ताका तुमी सत मानतात की कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतात पातकांचें बोगसाणें कुडीचें जिवणपण
आनी सासणाचें जिवीत तुमी सदमंतात गी म्हणटा हो आमचो बाबार्थ हो सगळ्या पवित्र सभेचो बाबार्थ तो उसारूंक आमकां व्हडवीक आनी अभिमान भोगता आमेन. क्रिस्माचे भुरगीं दिमी घाला. तुमचेर आमी प्रत्येक मागणें करन पवित्र आत्मो तुमचेर देवोन दी म्हणून आतां आमी मागता. मोगाळ भावां भयणीनो, देवान आमच्या बापान पवित्र स्नाना वरवीं ह्या आपल्या भुरग्यांक सासणीक जिविताक जल्म दिवन आपलीं भुरगीं केलीं. तांचेर आपल्या पवित्र आत्म्याक धाडून तांचो भावार्थ तीर करूं आनी आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता सारकीन तांकां माको म्हूण देवा लागीं तांच्या पासत आमी मागया. सर पदवेदारा देवा आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापा, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान ह्या तुज्या चाकरांक पातकांतली सुटोवन तुवें पुनर्जल्म दिलाय. तुज्या पवित्र आत्म्याक तांचो शरती करून पाटय. जाणवाय आनी गिन्यान, बूद आनी गटाय, समजोन आनी भक्ती तांकां लाभय आनी तुज्या बिरांतीन तांकां बर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सक्तांनी बसचें. तुमी वडिलांनी ह्या भुरग्यां खातीर मागचें. भुरग्यांनो आतां आमी साहेब आनी हांव क्रिस्माचो सक्रामेंत दिता. पाद्राबान तुमकां सांगिल्ल्या प्रमाणे तुमी लायन करून येवचें आनी मोदोनीन मुखार येवचें. तांच्या सांगात रावोंक तुमी क्रिस्माच्या भुरग्यांनी बरें कन्न चीत दिवन हातूं भाग घेवंक जाय म्हूण तुमकां उलो दिता. मोगाच्या भुरग्यानो, येदोळूच तुमकां आमी अभ्यास दिला. एकलो बेस हांगासर क्रिस्मस दिता आनी एकलो बेस पदयसर क्रिस्मस दिता. पदन मदन हांगासर पदन मदन नेरीस आनी सोफिया बायन हांगासर रावचें आनी थंयसर वलेरियन डिसिल्वा आनी मेरी मिरांदान थंयसर रेडी आसचें. पयलें एका लायनीची भुरगीं येवची. तुमचे लागीं आसली चीट ह्या जाका लागीं तुमी दिवची. बेस साहेब म्हणच्या त्या मागण्याक गे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची व्हडल्यान आमेन म्हूण तुमी जबाब दिवंक आसा. आनी शांती तुमचे सोवे आसून बेस साहेब तुमकां शांती दिता. तुमचे सोवे आसून व्हडल्यान तुमी जबाब दिवंक आसा. तुमकां अभ्यास दिला. भक्तीपणी तुमचे हात जोडून हो सक्रामेंत घेवंक येया आनी कितेंय तुमी घेतात ताचे विशयान बरें करून समजून घेया. ह्या वेळार एक युक्त गीत गावचें.
ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ
Musmonar आणि बुद्धीना सगळे संसार तुझी तुझे होता संस्कार माझी Musmonar आणि बुद्धीना सगळे संसार Yuka povitratria Tukam chimane Tujhe sate akaba Ratu amchi save Yuka povitratria Tukam chimane तुझे सत्य आकबा राधू आमचे दयागून उभी राहा आमची मागणी देवाक आमच्या बापाक आमी आतां भेटोवया ह्या भुरग्यां खातीर ह्या भुरग्यांच्या आवय बापाय खातीर ह्या पिरगेजे खातीर आमी प्रत्येक तरान आतां मागया मोगला बाप्पा तान घडली पोवीस सभा सोलोनवरच्या फ्रांसीस आमच्या पापा साहेबा पिटर पाऊल आमच्या गवली बापांक आनी तिरावनेचो सक्रामेंत दिवंक आयिल्ल्या लुवीस पाऊल आनी इग्नेशियस डिसोजा ह्या गवली बापांक ह्या साकांक आनी धर्मीक भाव भयणीक पवित्रत्म्या वरवीं एकवटली पोवीस सभा भावार्थाच्या आनी मोगाच्या एकवटान बांदून हाडून तांकां पवित्रत्म्याच्या सक्तेन बर मन मागता जवाब बाप्पा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमकां सर्वांक तुज्या सारक्या आनी स्वरुपायन रचलाय आमी तुजी रचना आनी भुरगीं जावन आसता जाती कातीचो आनी देशाक राष्ट्रांचो भेद नासतना एकामेकाक भाव भयणी म्हूण वळखून देवाचे रास म्हणजे पवित्र आत्म्याची शांती आनी संतोश बऱ्या मनान सोदूंक आदार दी म्हूण मागता
बापा आमचे मागणे आयक. तिरावणेचो साक्रामेंत स्वीकार केल्ल्या आमकां सर्वांक बावार्थांत ल्हानवड केल्ल्या आमच्या आवय बापेंक पोदर मोदरनीक आनी कुटुंबादारान उतरान आनी देखीन क्रिस्ताच्या वाटेन चलोवंक उमेद दी म्हूण मागता हांव. Father, we pray for all those who received the sacrament of confirmation today, that all of us may be planted in faith, word of God, and grounded in love, and bear witness to Christ the Lord by our way of life. Our response? बापा आमचे मागणे आयक. Lord, we pray for the whole world, that all people who have one Maker and Father may acknowledge one another as brothers and sisters, without discrimination of race or nation, and with sincere hearts seek the kingdom of God, which is peace and joy in the Holy Spirit. Our response shall be, बापा आमचे मागणे आयक. Lord, we pray especially for the good rains this year, as we are facing all the drought in our country. Pour down the showers of rain so that the earth may bear fruit. Lord, we also pray for the Mother Earth, that we all may take the responsibility of planting trees and take care of our common home for the future generation. Our response? बापा आमचे मागणे आयक. ही आमची मागणी भोव मोगाळ बापा, आमी तुज्या हातांत दवरता. दयेन तूं स्विकार कर. हांगासर आज तिरावणेचो संस्कार घेतिल्ल्या ह्या भुरग्यांचेर तुजें बेसांव घाल. पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी फळांनी भरिल्लीं तीं तांची जिणी तुका मेचो सारकी बावडताची, भक्तीपणाची, मोगाची, सेवेची जिणी जावन जिवंक पवित्र आत्मो तांकां प्रत्येक तरान कृपेन भरून दी, देण्यांनी भरून दी आनी धैर्यान भरून दी. ह्या फिरगेजेचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमी समेस्त ह्या मिसाच्या बलिदानां भाग घेवची. तुज्या मोगांत आमी जिवंक वाडोवंक, आमची जिणी तुका मेचो सारकी जिवंक आमकां गरजाची कृपा दी. आनी आमी आशेवचो तो पावस बेगीनच आमकां फावो कर. ही मागणी आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन दी म्हूण मागात. हे तुमच्या प्रांतांत बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पयस विचारतावाक सर्वस्पर मानून घे. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताचे बासावणे प्रमाणे ताणेंच शिकयिल्लें सगळें सत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापें जावं आनी ह्या यज्ञाचो गुट आमी दिसान दीस अदीक वळखून तातूं फावो ते परी वांटो घेवंक पावो हें आमी मागतां आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटोन तुवें दयाळपणी आपयली, तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक पाठयलोय आनी असो पास्काचो गुट संपूर्ण एक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या परजांक एका खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकच भावार्थ उच्चारूंक मनशांच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकच नवो ताळो रचून हाडलो. हे परी तुजी पवित्र सभा जल्मा आयली. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार.
बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अखे प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी हांगासर हजर आसले आमचे गवळी बापा बराबर आनी सगळ्या ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये संगाती भगेवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या संगातान तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून आमकां
बापाची वळख करून दिली आनी एक मागणें आमकां दिलें. तें मागणें आमकां मोगाचें. तेंच मागणें आतां म्हणून बापाक मोगान उलो मारया. आमच्या बापा तुगेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां तारणेर पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सुरेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवो शान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुर्तीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसो. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया आमच्या मुखार उंड्याचें आनी वायनाचें रूप घेवन आसा आमचो सोमी, आमचो सडवणदार. हिस्स देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक ताणें आमकां आज आपयलां. आमी खंडीत सुभागी. म्हाका पावना क्रिसमसचो सक्रामेंत स्विकार केल्ल्या भुरग्यांक गवळी बाप दोनी रुपांनी कुमगार दितात. देखून तुमी हात मुखार हाडनाकात, जिबेरीच कुमगार काण घेया. क्रिस्म म्हणलेल्या भुरग्यांच्या आगमनाक एक बी साहेब हांगासर क्रिस्म दिल्ले कडेच हांगासर तुमकां कुमगार दिता आनी बी साहेब थंयसर कुमगार दिता. भक्तीपणी हात जोडून कुमगारा घेया आनी क्रिस्ताची कूड म्हळ्यार आपण वटल्यान आमेन म्हूण जबाब दिया.
Senta tuka Masarata sada Pasai maka Dusri kiti chini Makanaka Sumya Tusai maka Natri kasumya Senta tuka
प्रार्थुया. बापा, सगळ्या देण्यांच्या दातारा तुझ्या पवित्र सभेक सर्गीच्या देण्यांनी तूं भरताय, तर तुवें दिल्याय ती कृपा सांबाळ आनी आमी आतांच घेतिल्ल्या आत्मीक पोशणा वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस अदीक आमकां आपले अधीन करून आमच्या काळजांनी आपले मोगाचें राज चलोवंक आनी सोडवणेचो फळ आमचे जिणेंत वाडोवं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसा. आज आयताराचो दीस, आयताराच्यो तिळसोण्यो. आदल्या आयताराचें इजमॉल रुपये 31,010 रुपीज 31,010. आयच्या ह्या भुरग्यांच्या लितुर्जीन भाग घेतलेल्या सकट क्रिस्मसच्या भुरग्यांचो उपकार बावडटा, तांचेर पवित्र आत्म्याची सकत मागता. येवच्या आयतारा लितुर्जीची मांडावळ शनिवारा सांजेर 5 वरार बाळोक मरी वाडो, आयतारा सकाळीं 7 वरार सांत आंतोन वाडो तांच्या वाड्याचें व्यस्त. आज आमच्या फिरगेजेंत ह्या पेंतेकोस्ताच्या आयतारा पवित्र येण्याच्या परबेच्या दिसा बऱ्या दिसा क्रिस्मसचो सक्रामेंताचो संभ्रम आमी चलयलो. जायत्या भुरग्यांक क्रिस्मसचो सक्रामेंत आज दिलो. हायस्कूल, PUC आनी ताच्या वयल्या भुरग्यांक सुमार 3-4 वर्सां दोन हांकां क्रिस्मस जावन नासले वरवीं मस्त भुरगीं आसलीं. दोगां गवळी बापानी हो सक्रामेंत ह्या भुरग्यांक दिलो. आमचो मोगाळ गवळी बाप अदीक मनादीक लुईस पॉल्सोस आनी बरेली दिसचो गवळी बाप अदीक मनादीक इग्नेशियस डिसोजा हांचो हांव उपकार बावडटां. दोग गवळी बाप आसले आमकां भोव बरें जालें. ही देवाची मांडावळ. तांकां बरी भलायकी आनी तांच्या मिसामान तांकां हांव बरें मागतां. आमच्या मोगाचो संगीत जावन आमच्या स्पेशल स्कूल भुरग्यांनी तयार केल्लो हो बुक्को आमी गवळी बापान दिवंक अपेक्षिता. बिशप इग्नेशियस डिसोजा हांकां तांचो सुपुतन्यो एंड्रू हो फुलांचो बुक्को दिवन तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमच्या बी साहेबाक आमचे भुरगे फुलांचो बुक्को दिवन देव बरें करूं म्हणटा. बी साहेबाक घेवन थँक्यू साहेबानो, तुमच्या बऱ्या मनाक आमकां हो वेळ तुमी दिल्ल्या खातीर तुमकां आमी चड बरें मागता. ह्या क्रिस्माक बरी करून दोतोर शिकेल आमच्या दोगांय सहायक बी कारणी मनादी बाब सिरलोबो आनी मनादी बाब क्लिफर्ड पिंटो आनी सगळे लितुजेची मांडावळ पळयल्यात आनी तांचो उपकार बावडटा. भोव अपबेरीतीन गायन केल्ल्या सर गायन मंडळीचो उपकार बावडटा. पदोन मदोन रावल्ल्यांचो उपकार बावडटा. आज पेंतेकोस्ताचो दीस पवित्र आत्म्याचो आयतार जावन आमी चलयता. ह्या दिशेन कॅथोलीक कॅरिझमॅटीक संचालन मंगळूर आसा करता पवित्र आत्म्याचो संभ्रम वा पेंतेकोस्ताचें आचरण सकाळीं 9 तावन सांजे 4:30 वरां पर्यंत बाळोक जेजूचे पोणशेत बिकनकटे हांगासर वचून भाग्य विवार नोटीस बोर्डार आसा. येवच्या आयतारा आमच्या कन्नड मिडियम स्कुलाच्या ग्रावंड फ्लोराच्या एका क्लासरुमांत धर्मार्थ दोळ्यां तपासन शिबीर मांडून हाडलां. सकाळीं 9 तावन दनपार 1 वरां पर्यंत आसोय तुमी फायदो जोडयेत. आदल्या आयतारा बोंदेलच्या बंदेरा संगी तुमकां एक लावदातो सी आयतार आचरण करचे विशीं एक फॉर्म दिल्लें, एक लिफलेट तुमकां मेळिल्लें. तातूंत तुमकां कसलीं झाडां जाय आनी कितलीं झाडां जाय तें बरोवन ह्या हप्त्या भितर तुमी आमकां पावीत करचें. ह्या म्हयन्याच्या निमाण्या आयतारा 30 तारखेर आमी आमच्या DCCच्या मट्टार आनी रियेका फिरगेजेन लावदातो सी आयतार म्हणजे ग्रीन संडे पृथ्वी संरक्षण करचो दीस आमी चलयता. वृक्ष झाडां लावचो दीस सडीत विभार मुखल्या आयतारांनी तुमकां मेळटा. तुमकां कितलीं झाडां जाय तें बरोवन तुमी ऑफिसाक पावीत करचें. आज सर वाड्यांनी जमत जे आसात कोणाच्या घरा जमत दवरल्या दयेकन बंदेलचें बंदेर पत्र पळया आनी जमतेक हजर जाया. प्रत्येक जावन दादल्या मनशांनी सडीत संख्यान हजर जावंक उलो दिता. ह्या म्हयन्यांत आमी वाड्या जमते वेळार मुखल्या नव्या गवळीक परिशदेक नव्या सद्यांची विसवण चलोवन व्हरची प्रक्रिया चलयता. खंयचे व्हडले वाडे आसात, वांटे करूंक आसात, सडीत कुटुंबां आसात, खंयच्या वाड्यांनी गुरकाराची आवती समता आनी नव्या गुरकाराची विसवण जावंक आसा त्या लग्ती जाल्ल्या वाड्याच्या गुरकारांनी विगाराक तिळसूंचें आनी गरजेची मांडावळ करची. आज मदर तेरेसा वाड्यांत आनी सान लॉरेन्स वाड्यांत गुरकाराची विसवण आनी प्रतिनिधीची विसवण आसतली. पंपे वाड्याची जमत
न मेलेल्या घरांना आज ती बदलेल्या एलियास पिंटोच्या घरा असतली उरिल्ल्यो सर जमत्यो बंदेलचे बंदेर पत्र कणसिल्ल्या घरात आसतल्यो जमत्योक हजर जाया. आज सालोरंज वाड्या घरान तांच्या वाड्याचे फेस्त आचरण करतात. सांजेर 3:30 वरार श्री अनिल मिनेजसाच्या घरा वाड्या दिसाचे आचरण विविध कार्यक्रमांसंगी प्रारंभ जाता. वाड्या घरांनी हजर जमचे. येवच्या आयतारा येवकरिस्ताच्या विशेष मणियरांक अर्ध्या दिसाचे मागणे आणि तरबेती शिबीर बज्जोडी मंगळज्योती हांगासर मांडून हाडला. नांव दिल्ल्या निवेचे ह्या कार्यक्रमांत मिसाचे बलिदानी आसतले. येवच्या आयतारातावन भुरग्यांक आयताराची दोतोन प्रारंभ जाता. सर भुरग्यांनी सुका नासतना दोतोनेक हजर जमचे. दोतोन पयल्या क्लासीतावन सेकंड PUC पर्यंत फर्स्ट सेकंड PUC सेकंड PUC वैशियस आसतले. दोतोन कड्डयाची जावन आसा. आवय बापायनी भुरग्यांक दोतोनेक धाडचे. दोतोनेच्या वर्साचें उद्घाटन येवच्या आयतारा 8:30 वरांच्या मिसा वेळार आसतले. शिक्षकांनी हाची जबाबदारी घेवची. दोतोन आमच्या इंग्लीश मिडियम स्कुलाच्या क्लासरुमांनी पळोवन जाल्ले बरी जातली. खंयचे क्लासरूम तुमकां परवां कळीत जाता. भुरग्यांच्या मिसाचो वेळ भुरग्यांच्या शिस्ते खातीर आमी बदलूंक आलोचन केल्या. ह्या विशीं तुमकां आमी मुखल्या आयतारांनी तिळसीत हांव. आवय बापायच्या गमनाक दयेकन भुरग्यांक खंयच्याच कारणा खातीर दोतोनेक धाडिनासतना रावनाकात. पोर मंगळारा राती 9 तावन बुधवारा सकाळी 6:30 वरां पर्यंत आमच्या इगर्जेन पेंतेकोस्ताक तयारी जावन नायट विजील मांडून हाडिल्ली. विविध गरजां खातीर पावसा खातीर आमी मागलें. फादर सिरील आनी हाचे मुखेलपण घेतिल्लें. जायते बायले याजाक तशेंच संगीत गरायिल्ले. भोव अपुरब्या रितींनी नायट विजील जाली. सर्वांचो उपकार बावडटा. आयिल्ल्यांचो कुमक केल्ल्यांचो आनी प्रत्येक जण मुखेलपण घेतिल्ल्या फादर सिरील लोबोक देव बरें करूं म्हणटा. येवच्या मंगळारा आमचो सहाय्यक विगार आनी आमच्या इस्कॉलाचो प्रिंसिपल फादर क्लिफर्ड पिंटो तांचो जल्मा दीस आचरण करता. तांकां बरो जल्मा दीस आमी मागता. सकाळींच्या मिसा उपरांत तांकां जल्मा दीस मागचें मोठवें कार्य आसतलें. त्या मिसाक आयिल्ल्यांनी थोडो वेळ रावचें आनी हेरांनी ताचे पासत मागचें मिसाक येवंक प्रयत्न करचे. पावसा खातीर सदांच तुमच्या कुटुंबाच्या मागण्या वेळार मागा भाव भयणो. आज जुनाची 9 तारीख आनी की पावस ह्या धरतेक पडोंक ना. आमकां पावसाची भोव चड गरज आसा. दयेकन आमी मागया. गरजेवंत भुरग्यांक तांच्या शिकपाक मोग. 26 पौल सभा बोंदेल गटाक बोंदेल फिरगेजेंतल्या अति गरजेवंत कुटुंबाच्या पयल्या क्लासीतावन सेकंड PUC पर्यंत शिकच्या भुरग्यांक शिकपाक दुडवाक मोग दिवंक अपेक्षिता. अर्जी फॉर्मां फिरगेजीच्या दफ्तरांत मेळटात. एका विद्यार्थीक एक फॉर्म मात्र तें तांणी भरती करचें आनी इगर्जेच्या दफ्तराक पावीत करचें. पावीत करून निमाणी तारीख येवचो आयतार 16 जुनाची 2019. अर्जेक वाड्याच्या गुरकाराची शिफारस गरज आसा. शिकपाक कुमोक दिवंक आमच्या ही 26 पौल सभेचे सांदे तुमच्या उदाहरणाच्या घरांनी आयिल्ले तांकां तुमी बरें दान दिलां. हें बऱ्या कामाक तुमचो आमी उपकार बोडटां. तुमकां आमी आभारी जावन आसा. युवजनांक समर्पित केल्या ह्या वर्सा बेंगलोरांत काम करच्या आनी शिकच्या सर युवजनांक जून 23 तारखेर सेंट जोसेफ शिक्षण संस्थो बेंगलोर हाच्या सभास्थलांत सकाळी 9 तावन सांजे 3 वरां पर्यंत यू कनेक्ट म्हणलें भोव अपुरब्याचें कार्यक्रम युवजनां खातीरच तांकां सांगात हाडचें मांडून हाडलां. ह्या कार्यक्रमांत आमचो गवळी बाब भाग घेतलो. आमच्या फिरगेजीच्या बेंगलोर आसच्या युवजनांक दयेकन कुटुंबाच्यांनी तिळसूंचे ह्या कार्यक्रमाक हजर जावंक सडीत विभाग नोटीस बोर्डार आसा. येवच्या ब्रेस्तारा सांत आंतोन असर्यांगार हाची दबाचीक परब विविध कडेन जंय सांत आंतोनीक समर्पित केल्लो इगर्जो आसा संस्थे आसा थंयसर आचरण करतात. सांत आंतोनीचो आसरो मिलार इगर्जेंत सांजे 6 वरार हें फेस्त आचरण करता. ह्या फेस्ताक आमकां तांणी आपोवणें दिलां. आमच्या समुदायाच्या विद्यार्थ्यांक उंचल्या सरकारी कामाक वचोंक प्रेरण आनी तरबेती 8व्या क्लासीतावनूच CODP मांडून हाडटा. देखून ह्या वर्सा 7व्या क्लासीच्या वार्षिक परिक्षेंत 85% आनी चडीत अंक मेळ्ळेल्या तशेंच सरकारी कामाक वचोंक आसाक्त आसलेल्या विद्यार्थ्याची विसवण CODPन जुलयाच्या 7 तारखेर आयतारा सकाळी 10 वरार आसतली. 7वेच्या हुशार भुरग्यांक तुमी थंयसर धाडी जाय आनी तांकां सरकारी कामाक सरकारी दफ्तरांक काम मेळोंक आसा. तसल्यांक आमी उत्तेजन दी जाय. सरकारी कामान सरकारी दफ्तरान गव्हर्मेंटाच्या डिपार्टमेंटान आमचे कोणूच नात. भुरग्यांक ल्हान आसतनाच आमी तयार करूंक आसा. मस्तू भुरगीं आसात देखून सगळो ग्रूप फोटो काडूंक जायना. गवळी बाप निमाणें बेसांव दिल्या उपरांत 11चें गीत गायत आसतना क्लास वायज आमी फोटो काडटा. 8th 9th 10th
फर्स्ट PUC सेकंड PUC आनी सेकंड PUC सांगता हेरांनी कोणाक ओड आसल्यांक क्रिज मेळ्ळा तांणी मेळचें दयेकन आमी उबी रावया मिसाचो आशिर्वाद घेवया. क्रिस्मसच्या भुरग्यांक प्रत्येक आशिर्वाद तुमच्यो तकल्यो बगया हर एका आशिर्वादा उपरांत आमेन म्हणा. सुरेस्पर तुमचे सुवे आसो. देवान आमच्या बापान उदकान आनी पवित्र आत्म्यान तुमकां आपली भुरगीं केल्यात तो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी आपल्या मोगान तुमकां सांबाळूं. जेजू क्रिस्तान देवाच्या पुतान सताचो आत्मो पवित्र सभेंत रावतलो म्हूण बसयला तो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी खरो भावार्थ उसारूंक आपले सक्तेन तुमकां बळ दिव. पवित्र आत्म्यान शिसांची काळजां आपल्या मोगाच्या उज्यान पेटयली तो तुमचेर आशिर्वाद घालूं तुमकां एकवटान सांबाळूं आनी विघ्नाविने देवाच्या राज्याच्या संतोषाक तुमकां पावो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Uswadamso fago, veiranami boru, pergatia Krista, shanti paso Paulo, niti paso Suso, santo sagrado, savia saxmoga, Jesu tu amso ada, mogan tu am pasaba, tu penserami aso. Sadaka, Jesus, tu am soada, mutan tu am pasama, tu pesarami aso, Jeshika sadaka. Salve, Ama pastor natin ka, pagkakita sa